प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 7वो विसवोर वोड 31 ते 36 पर्यंत. Mark chapter 7 verses 31 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. नोव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिद्धोनचे वाटेन 10 नोगराच्या मुळकान जेजू गलिलियाचे दोळया कोडी आयलो. तेन्ना कोणेकल्या जोड जिबेच्या बेऱ्याक ताचे सोरशी हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन जेजू कडेन मागलें. आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफात म्हणजे तुझे कान उक्ते जावं. हे म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी सांगून वचो तितली थोटाकून म्हणटाली, हाणें सगलें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका जोड जिबेच्या बेऱ्याक बरो करता. आनी बाबणीनो जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, जेजून कितल्या लोकांक पेकोणी दिल्ली, जेजून कितली मोजाबां आनी मिलाग्री केल्ली. पूण आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता आमकां कितें शिकून मेवता. जेन्ना हो एक जोड जिबेचो मनीस जो भेरो आसलो, जेजू ताका पळयता, तो जेजू कडेन येता आनी जेजू ताका पळयता. जेजू आतां पळयता की हो मनीस खूब लोकांच्या फुडें आहा. तो ताका एके भाशेन सायडीक वत्ता, म्हणजे लोकां मदें ताका पिकोणी दिना. तो एके सायडीक वत्ता, ताका लोकां कडसून पयस वत्ता आनी कितें करता, एकूच उतर उलयता, एफाता, म्हणजे तुजे कान उक्ते जावं. बाबणीनो जेजून जेन्ना पेकोणी दिली ह्या मनशाक जो एक जोड जिबेचो आसलो आनी भेरो आसलो, बाबणीनो जेजून व्हडली मागणी करूंक ना, देंवचाराक पयस करूंक ना, फकत एकूच उतर उलयलो, एफाता. आनी बाबणीनो जेन्ना तें एक उतर उलयलो, आतां ताजे कान उक्ते जाले, ताजी जीब आतां सुटली आनी तो आतां उलोवंक लागलो. तो जो भेरो आसलो ताका आतां आयकूंक मेवलें. भाव भयणीनो, ज्या भाशेन आयजच्या शिवर्तमान जेजू फकत एकूच उतर उलयलो, तेच भाशेन हाचे पयलीं म्हत्वाचो 7वो विसवोर तिजोर कितें घडटा. जेजू जेन्ना तिजोर उदकाचेर चलोन वेता, तो आतां कितें करता, तो आतां एक उतर उलयता. आनी तें उतर म्हणजे कितें, तो उतर सांगता पेद्रूक, ये म्हणटा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या मनशाक आपयता तेन्ना आमी पेद्रूक आपयता, तो फकत एकूच उतर उलयता. तो म्हणटा, ये. आनी पेद्रू त्या वाटेर चलोन वता. मातवाचो 14वो विसवोर वोड 29. जेजू फकत पेद्रूक म्हणटा, ये म्हणटा. आनी पेद्रू त्या व्हड्यार उठून उदकाचेर जेजू भाशेन चलोंक लागता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू फकत एकूच उतर म्हणटा त्या वेळार, ये. आयच्या शिवर्तमान म्हणटा एफाता. म्हणटच जी उतरां जेजू उलयतालो, जेन्ना तो तोंड उक्तें केलो, त्या उतरांनी पावर आसलो. ती उतरां अभिशेक आसली, तें एनॉयंटींग आसलें. आनी भाव भयणीनो, जेजू बिश्टें तोंड उक्तें करून बिश्टें कितें उलयनासलो, ताच्या उतरांनी पावर आसलो, अभिशेकपण आसलें. आनी तेन्ना जें तें उतरां उलयतालो तातूंत अजाबां मिलाग्री पेकोणी जातालीं. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन
जेन्ना आयचे शुवर्तमान आमी वाचता आमकां कसली शिकवण मेळटा. जेजून आमकां जुवाचो 14:20-12 तातूंत कितें सांगलां तो म्हणटा जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता जी अजापां जी कामां जेजून केल्ली जो कोण भावार्थ तांकां पासून हें करूंक जातलें. भाव भयणीनो आमी केन्ना वाचलां काय हाचेर नियाळ केलां काय की जे वस्तू जेजून केल्ल्यो जी मिलाग्री जेजून केल्ल्यो जी अजापां जेजून केल्ली जो कोण आयज जेजूचेर भावार्थ दवरता ती अजापां आमच्यान करूंक जाता. केन्ना जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. तर भाव भयणीनो आमी बारीक चिंतीत जाल्या जेजून सांगलां जो कोण भावार्थ दवरता आनी बातीस घेता ताचें तारण जातलें. जो कोण भावार्थ दवरिना ताचें निसंतोन जातलें. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आमकां सांगता की जी कामां ताणें केल्ली आमी करूंक जाय ताचेर भावार्थ धरल्या उपरांत तर आमकां विचारूंक जाय आमी कोत्ता काय, आमी शर्माव दिता काय, आनी शर्माव दिल्या उपरांत वो आमी देवाचें उतर सांगल्या उपरांत पवित्र आत्मा तिचोर आमकां एक गॅरंटी दिता काय वो तिचोर पवित्र आत्मा येता आनी जें सांगलां तें आतां अजापांनी आनी मिलाग्रींनी आमकां फावो करता काय. भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेपणी सत सांगता जेन्ना आमी सत उलयता जेन्ना आमी खरें सत परगट करता कितें जाता थंयसर पवित्र आत्मा येता आनी जो कोण बरो ना ज्या लोकांचे देंवचार बसल्या ज्या लोकांक पिडा आसा थंयसर मिलाग्री फावो जाता. कित्याक जेन्ना कोण सत सांगता थंयसर पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर आसता आनी पवित्र आत्मा जें सत सांगलां तें आतां तें एक करता आनी थंयसर अजापां आनी मिलाग्री फावो करता. आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवोर्तमाचे आमी नियाळ करता जेजून ह्या भेऱ्याक आनी एका जोड जिबेच्या मनशाक फकत एकूच उतर म्हणिल्लें एपाता म्हणजे तुजे कान उक्ते जावन. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी बारीक चिंतीत जाल्या आमच्या उतरांनी पावर आसा. आमच्या उतरांनी देवाचो भावार्थ आसा. म्हणून आमची उतरां बिश्टी आमी उलोवन कसलोच फायदो जावचो ना. आमी आख्खो दीस कितें अनभावार्थी भाशेन उलयत जाल्यार तेज्या उपरांत आमी एक उतर 2 उतरां उलयत जाल्यार पवित्र पुस्तकांतली कसलोच वालोर कसलेच फायदो जावचो ना. कसलेंच काम जावचें ना. देखून आमी आमची जिबीक आमची जीब जी आसा देवान दिल्ली ती बारीक चिंतून आमी तोंड उक्तें करूंक जाय. आमी चिंतूंक जाय आमी कितें उलयता तें. जेन्ना आमी हाचेर नियाळ करता आनी आमची जीब फकत देवाच्या उतरान आमी वापरता आनी देवाक वाखाणणी दिनवास दिता. असल्यो वस्तू लोकांच्यो वस्तू कोणाचें वायट उलोवपाचें सगळें बंद करता आनी फकत आमची चतराय जेजूचेर दवरता. आमी जेन्ना तोंड उक्तें करून आमी एक उतर जें देवान आपल्या पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन दिलां तें आमी उलयता थंयसर आमी अजापां मिलाग्री आनी पिकोणी आमकां दिश्टी पडटल्यो आनी आमी देवाक वाखाणणी दितले. खरीपणी पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर आसतलो. कित्याक हें जे हो जो पावर जेजूक आसलो तो आमचे कडेन दिला जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ करता. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.